नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश पुरो बामणकर। गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हादय वाचोवपाक सरकार करचो ना कसलीच तडजोड, लढो चालूच दवरतले। शिवोले संरक्षण वणटेचो बुनयादी फातर घातल्या उपरांत मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयताले। भोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणात कसलेच ना राजकारण, गांवकारांचे एकमत नाशिल्ल्यान अजून मेरेन सुटावो जालो ना रस्त्याचो प्रश्न, थळाव्या लोकां वांगडा सदांच आसतलो मंत्री गोविंद गावडेन केले स्पश्ट। इतिहासीक वास्तूक हात लायनासतना वास्कोच्या शाळेचे करचे नूतनीकरण, पावसाळ्या मेळेन नूतनीकरणाच्या कामाक जातली सुरवात। शाळेची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार दाजी साळकारान दिली म्हायती। कोलवाळे वीज खात्यात परवानो नासतना जावपी बेकायदेशीर कामां थांबोवची, सहाय्यक अभियंत्याचेर कारवाय केली ना जाल्यार वतले उच्च न्यायालयात, काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डेची शिटकावणी। केएल ब्रागांजान म्हापसा कार्निवाल समितीच्या सरचिटणीस पदाचो दिलो राजिनामो, समित्याक आडमेळे आयिल्ल्याचे दिले कारण। आणि सरकाराच्या सहकार्यान सरवण पंचायतीच्या विकास कामाक दितले गती, कारापूर सरवण वाठारांत रस्त्याच्या हॉटमिक शुभारंभा वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो। आणि आता खबरो विस्तारांत। म्हादय आड लढो आसा तो चालूच दवरतले आनी आमी जैतिवंत जातले अशी खात्री उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें उक्तायली। शिवोले मार्ना वाठारांत संरक्षण वणटेचो बुनयादी फातर घातल्या उपरांत ताणें हें उलोवप केलें। गोंया खातीर म्हादय न्हंयचें उदक खूब म्हत्वाचें आसा, देखून सरकार कसलीच तडजोड करचे नात अशें मंत्र्यान म्हटलें। ह्या वेळार शिवोलेचे आमदार डिलेला लोबो तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। एक उतर सुद्धा आम्ही नेगार वचपाक दिवचे नाही। आमच्या कडल्यान जितलो जाता तितलो करपण करून सरकार दरबारी बीन, दिल्लीच्या सरकार दरबारी बीन आणि कोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक बीन आमची फायट जी आसा पळय ती फायट आमी चालूच दवरतले आणि आमी जैतवंत जावपाक सोयतले। कारण म्हादय जी आसा पळय न्ही ती अत्यंत गरजेची। तितूंतल्यान पळय ही न्हंय सुद्दां पळय तीच, हांगा तेका नांव वेगळें आसा सेपरेट, पूण ही तितूंतलीच न्हंय म्हटल्यार जाता। म्हणून आमकां हो सांबाळ करपाक जाय आणि सांबाळ करपा संबंधी सरकार खंयच फाटी पडचें ना आणि कसूर करचें ना अशें ल्हानशें उतर दिता। माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट दीस वर्क डन। आयच्या दिसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। हें आमचें व्हडलें काम 3 crores 5 lakhs पास करून दिलां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सर सुभाष शिरोडकराकूय देव बरें करूं म्हणटा। आनी you have a very efficient team sir, such a beautiful view। हांगासरल्या लोकांच्या घरान उदक भरताले आनी शेतां आमची फुडें शेतांनी आमचो हांगा खूब शेतकार आहात, तेंच्याय शेतां पाड जातालीं सर एवरी इयर। पुराय गांवांतल्या लोकांचे एकमत नाशिल्ल्यान अजून मेरेन भोमा रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावंक ना अशें थळावो आमदार गोविंद गावडे हाणें सांगलें। भोमा रस्त्याक लागून कसलेंच राजकारण करपाची गरज ना, आपलो तेंको सदांच थळाव्या लोकांक बरोबर आसतलो अशें मतूय ताणें ह्या वेळार उक्तायलें। हांवें तांकां सगळ्यांक एक कडेन आपयलेलें आशिल्लें। इनफॅक्ट दे हॅव कम टू मीट मी। हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी सगळीं एकठांय जावा, तुमकां कितें रस्तो जाय, खंयच्यान जाय तो तुमी पयलो सांगात। पूण कितें जालां, हांगा 5-6 जाण कोण तरी येतात, शेतकाऱ्यांचो विशय आसा, शेताची जमीन वता, तोय म्हणटा आमकां थंयसरच्यान रस्ते नाका। बाकीच्यान वयल्यान सायडीच्यान तिसरो तो रावंड तो तूं जें कितें म्हणटा पळय न्ही थंय बाकीच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा। आतां हेतून आमदार आणि लोकांची जर कंप्लीट जर युनिटी जर आसा जाल्यार योग्य तरेचो आमी मार्ग काडपाक शकता अशें म्हाका तरी दिसता। आणि ह्या संदर्भात तो ज्या वेळाचेर तेंच्यांनी डिमांड केल्लो पळय न्ही शेतांच्यान रस्तो व्हरया म्हणून, एक्चुअली ह्या गोश्टी कडेन आमी फॉर आशिल्ले, पूण बरेचशे जाणांनी ह्या गोश्टीचेर सुद्दां राजकारण केलें। आतां गांवची लोकल पंचायत ही पयलू बॉडी आसपाक जाय, तांकां खबर आसा कितें नुकसाण जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता। बाकीचे हे जे कोण जे वता पळय न्ही ते राजकारण करपाक वता, आमकां तातूंत राजकारण करपाचें ना।
शाळेच्या इतिहासीक वास्तूक हात लायनासतना गोवा शिपयार्डात वास्कोत आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या शाळेचें नुतनीकरण करचें अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्ली. शुक्रारा वास्को शारांत आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या शाळेच्या इमारतीची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार दाजी साळकर उलयतालो. CSR उपक्रमा अंतर्गत गोवा शिपयार्डान ह्या शाळेच्या नुतनीकरणाचें काम हातांत घेतलां. आतां ना जाल्यार पावसाळ्या मेरेन तरी ह्या शाळेचें नुतनीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जातली अशें दाजीन सांगलें. गव्हर्मेंट स्कूल वास्को हांगा आयिल्लें आसा आनी हें स्कूल आमी पळयलां की एक हेरिटेज स्ट्रक्चर हें व्हडलें पयलींच्या पुर्तुगेज टायमा वयलें एक स्ट्रक्चर आनी ह्या स्वतंत्रपात मेन जो आमचो वास्कोतलो रस्तो आसा थंय आसा आनी ताजी अवस्था पयली जाल्यार खूब वायट आसा. हांगा खुबशीं भुरगीं हांगा शिकूंक येता आनी ही सगळीं भुरगीं गरीब समाजांतलीं आसा आनी एड्युकेशन हें सगळ्यांक सेम मेळपा जाय. क्वॉलिटी एड्युकेशन हाजो सगळ्यांचो रायट आसा. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा की एड्युकेशना कडेन खंयचेंच डिफरन्सिएशन खंयच्याच शिक्षणा कडेन डिफरन्सिएशन आसपाक जायना नाजाल्यार खंयच्याच गोश्टीन डिफरन्सिएशन आसपाक पूण एड्युकेशन मेन भाग आसा जंय डिफरन्सिएशन आसपाक जायना. सगळ्यांक गरीब समाजाचो जावं श्रीमंत समाजाचो जावं ताका इक्वल एड्युकेशन मेळपा जाय. क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन इक्वल मेळपा जाय. त्या खातीरूच आमकांय दिसतालें की ह्या भागान ही जी भुरगीं आसा ती खंय तरी तांकां क्लासरूम आमी पयले आतां वचून क्लासरुमान कांय ना. वयले छप्पर सुटलां, नळ्या फुटल्या, कांय ना आनी त्या खातीर खंय तरी गव्हर्मेंटान आमकां लास्ट टायम रिनोवेट करपाक पयशे दिल्ले पूण आमी ते फाटल्या स्कुलाक केले. फाटलें स्कूल मातशें रिपेर केलें. आतां फुडलो जो हो पार्ट आसा आमी गोवा शिपयार्डाक तांचे CSR एक्टिविटी अंडर ते आशिल्ले ताजे रेस्टोर करपाक लायला जाणे करून की हो लुकूय मेंटेन जातलो आनी भुरग्यांकूय बरें भशेन शिकपाक मेळटलें. आमी तांकां सगळ्यो तरेच्यो सुविधा ह्या स्कुलान दिवच्यो म्हणून मागल्या. स्मार्ट बोर्ड दिवचे म्हणून मागल्या. बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आज अल्ट्रा मॉडर्न टिंकल लॅब्स आसा त्यो हांगा घालच्यो. हे सगळें आमी ह्या भुरग्यां खातीर आमी करपाक सोदतात आनी हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें तशें हें स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल हांवें एडॉप्ट केलां. सो म्हाका दिसता जाता इतलें मॅक्सिमम ह्या स्कुलाक बेनिफीट मेळचें. अजून 2-3 गोश्टी जातल्यो. भुरग्यांक क्वॉलिटी एड्युकेशन मेळटलें, तें स्ट्रक्चर रेस्टोर जातलें. आमच्या लोकांक वचपी आसा तांकां एक दिसपाक पसून एक बरें स्कूल दिसतलें हांगा, बरी शाळा दिसतली. एक आदर्श शाळा करपाचो जो आमचो विचार आसा आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा तें स्वप्न पुराय करपा खातीर आज आमी हांकां घेवन आयिल्ले GSRच्या मनशांक आनी तेय बी एग्री जाल्यात. एक फुडल्या म्हयन्या भितर तांचो एस्टिमेट तयार जातलो आनी आतां ना जाल्यार पावसा पयलीं तें काम स्टार्ट जातलें. कोलवाळ वीज खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्यान पंचायतीचो ना हरकत दाखलो, बांदकामाचो परवानो तशेंच कायदेशीर प्रमाणपत्र नासतना थंयच्या भंगार अड्ड्याक विजेचें कनेक्शन दिल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. ह्या गजालीचेर आक्षेप घेत काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डेन म्हापशेच्या उप पुलीस अधीक्षकाची भेट घेतली. पुलिसांनी हाची दखल घेवन अशा तरेची बेकायदेशीरपणां थांबोवची आनी तांचेर कारवाय करची अशी मागणी संजय बर्डेन केली. हाचेर कारवाय जायना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी संजय बर्डेन दिली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो कोलवाळे असिस्टंट इंजिनियर जो आसा तेणी कसलीच पंचायतीची NOC नासतना स्क्रॅप यार्ड हे कोलवाळे व्हडले प्रमाणान आहा थंयसर आनी तेच्या वयल्यान हाय टेन्शन वायर गेलेली आसा. तेन्ना हांवें रवी साहेबाक सांगलें की म्हाजी कंप्लेंट अशी आसा की स्क्रॅप यार्डाक पंचायतीचे कसलेंच कन्स्ट्रक्शन लायसन ना. कन्स्ट्रक्शन लायसन ना जाल्यार तेका हेल्थाच्या अंडर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे तेका कशें कनेक्शन दिता. कसलें कन्स्ट्रक्शन लायसन ना जाल्यार तेका उदकाचें कनेक्शन कसलें दिता आनी कशें कितें दिता. कसलेंच जर लायसन जर ना तर असिस्टंट इंजिनियर जो कोलवाळे ब्रांचात थंय बसलेलो आसा हेणी स्क्रॅप यार्डाक हे लायटीचें कनेक्शन कशें दिलें हें अख्ख्या गोंयकारांक कळपाक जाय. हांव हायकोर्टान घेतलो पिटिशन घालपाक. इवन हांगा असिस्टंट इंजिनियराक सुद्दां जर बेगिल्ले बेगीन जर अशें जर भायल्या भायर गव्हर्मेंट सर्वंट जर चोरता जाल्यार तेचेर एक्शन घेयना असिस्टंट इंजिनियर. हांव 100% केस घालतलो, हायकोर्टान केस घालतलो, फकत घालतलो. शुक्रारा केल ब्रागांझा हांणी कार्निवाल समितीच्या सरचिटणीस पदा वयल्यान आपलो राजिनामो दिलो. फाटल्या कांय दिसांनी म्हज्या हजेरींतल्यान समितीच्या वांगड्यांक आडमेळी निर्माण जाल्यात देखून हांवें म्हापशा कार्निवाल समितींतल्यान राजिनामो दिला अशें केल ब्रागांझा हाणें सांगलें. In the meetings held, I felt it was unnecessary and uncalled for, and it is better that if
and it is better that I abstain even, because I have observed that there are hindrances among people, the members of there with my presence. So in order to have a good and smooth functioning of the committees, it is better that I stay away from the carnival committee. And I just give them good wishes, whoever is part of the committee. The question was regarding the poster that came out and being publicized basically on different medias. And I have said that on that day I have even mentioned कि until you have your subcommittees in place, this shouldn't have gone out. So how can I be aware if I was not told that you are going to sit and put this thing out? I cannot say that I know about it. I've been clear on my stand that I was not aware that this being out for whatever reasons. सरकाराच्या सहकार्यान कारापूर सरवण पंचायत वाठारात वेगवेगळी विकास कामां करतले अशी गवाय मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हाणें दिला. मुख्य रस्त्याक जोडून सरवण बस स्टॉप ते कारापूर तिस्क मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स कामाचो शुक्रारा शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. भौशीक बांदकाम खात्याच्या सहकार्यान 1.5 कोटी रुपया मोडून हे काम जातले. ह्या वेळार सरपंच, पंच आनी हेर लोक थंय हाजीर आशिल्ले. तशेंच गोंय राज्याच्या PWD खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल, तशेंच PWD खात्याचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर यांचे आभार मानून करतात. तशेंच ह्या खात्याचे सगळे अधिकारी, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, कमिशनर, AE देसाई, तशेंच JE अब्दुल गावकर यांच्या सहकार्यामुळे रस्तो आम्ही त्यांच्या सहकार्याला लाभता म्हणून तर या मतदारसंघात PWD खात्यात अनेक प्रोजेक्ट करतात. हांव या स्टाफाचे अधिकारी आसा त्यांच्या सहकार्या बद्दल त्यांचे आभार मानता. आयज संपूर्ण कारापूर गांव मुख्य रस्तो जो आसा रस्तो हांगासून सरवण गांवांतून सुरू जाता कारापूर तिस्का पर्यंत पावतलो आनी तशीच गोकुळवाडींतली जी इंटरनल रोड आसा ते कवर जावपाचें आहा. ह्या एस्टिमेटान सगळ्या सदस्यांचे आभार मानता आसतना जे सहकार्य सदस्यांनी केल्लें आसा, रोड वायडनींग करता आसतना सुभाष सदस्यांनी केल्लें आहा तांचे आभार मानता. आनी गोंय मतदारसंघात जो चलणारो हो विकास सहकार्य जे मोठ्यान मोठे लाभतात ते आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकाराचे हांव आभार मानता. गोंयची समृद्ध मत्स्य संस्कृती आणि नुस्तेमारी उद्योग चालीक लावपा खातीर तशेंच लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर नुस्तेमारी संचालनालय कांपाल पणजे हांगाच्या SAG मैदानाचेर 10 ते 12 फेब्रुवारी असो 3 दिसाचो एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल आयोजीत केलेलो आसा. नुस्तेमारी वेवसायिकांक एकठांय हाडप आनी नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवप होच ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेत आसा. ह्या मत्स्य महोत्सवात गोंयची समृद्ध संस्कृती आनी उदकांतल्या विंगड मत्स्य जातींची नुस्तीं पळोवपाक शुक्रारा लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. म्हादयचें अस्तित्व वाटोवपाक जायना जाल्यार मुखेलमंत्र्या सयत 40 आमदारांनी राजिनामो दिवचो अशें आवाहन पेडणेच्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केलें. मांद्रे वाठारांत म्हादय विशीं घेतिल्ले सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या बसकेंत हें उलोवप जालें. म्हादय विशीं जनजागृती करपा खातीर पेडणेच्या दर एका गांवांत खासा बसका घेतले. बसका जाल्या उपरांत वाठार जाहीर सभा आयोजीत करतले अशेंय ताणें सांगलें.
पेडणे तालुका म्हणून पेडणे शेतकरी संघटनेच्या विधिवनात बसले. आयज आमी मांद्रे म्हणून बसल्यात, फाल्यां पेडणे म्हणून बसले. विशय इतकोच की आमकां ही जागृती सगळ्या पेडणे तालुक्यांतल्या घरापर्यंत व्हरपाची. ताका लागून ही आज आमची मिटींग जातली. हांगासरल्या केरी पासून ते बिंदोड्यापर्यंत सगळ्या गांवांतले प्रतिनिधी हांगासर, मागीर ते NGO आसात किंवा ते संघटनेचे पदाधिकारी आसात, मेंबर्स आसात किंवा वेगवेगळ्या पक्षांचे पदाधिकारी आसात. आमच्या कडेन आज सोशल सेक्टरात काम करणारे लोक आसात. एकत्र येऊन आमी आज हांगासर आमचो फुडलो जो आमी कितें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आसा तो घडोवपाक आमी आज हांगासर चर्चा करपाक बसला. मराठी रंगमाचेचेर अजरामर थारिल्ले संगीत सौभद्र ह्या नाटकाचो प्रयोग येता त्या शुक्रारा सांखळेच्या रवींद्र भवनात जातलो. सम्राट क्लब इंटरनॅशनलाच्या 25व्या मास्टर दिनानाथ नाट्य महोत्सवाच्या निमतान दिवचलच्या सम्राट क्लबान ह्या नाट्य प्रयोगाचे आयोजन केलेले आसा. दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत क्लबाचे अध्यक्ष निलेश टोपले हाणें ही माहिती दिली. मास्टर दत्ताराम नाट्य महोत्सव अंतर्गत सम्राट क्लब दिचोली येत्या त्या 17 तारखेक रवींद्र भवन सांखळे सांजे 7 सुमार नाट्य प्रयोग केल्लो आसा. संगीत सौभद्र हे नाटक केल्लें आसा. आणि आज त्याच बरोबर आम्ही सम्राट क्लब ह्यो 17 तारीख ते 25 तारीख फेब्रुवारी हो आठवडो एक नाट्य महोत्सव म्हणून साजरो करता. त्याचोच भाग म्हणून हे आम्ही नाटक केल्लें आसा. तुमकां नाट्य महोत्सवाच्या निमित्तान आम्ही आनी एक नाटक 18 तारखेक गोविंद नगर डिचोली महाशिवरात्रेच्या निमित्तान महादेव टेंपल आसा त्या टेंपलान आमी थंयसर नाट्य प्रयोग दशावतारी नाट्य प्रयोग केल्लो आसा. आणि ह्या महोत्सवाक आमी 17 तारखेच्यान सुरवात करता. राष्ट्रीय खेळा खातीर निश्चित केल्ल्यो गोंयच्यो 27 सुवातो तयार आसा. उरिल्ल्याच्या बेगीनूच उक्तावण करतले. नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत राष्ट्रीय खेळ 2023चे आयोजन जातले अशी माहिती खेळ मंत्री गोविंद गावडेन दिली. गोंयचो देशी खेळ लगोरी राष्ट्रीय खेळ 2023 आस्पाव करपाचो प्रस्ताव आयोये कडेन गोंय सरकारान केला अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. 7 तारखेक आमची इंडियन ऑलिम्पिक एसोसिएशन जे आसा त्या संदर्भान आमची गोंय राज्याची आणि आयओईची एक जॉईंट मिटींग जाल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नॅशनल गेम्स विच इज टू बी होस्टेड इन द मंथ ऑफ प्रोबॅबली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड और नोव्हेंबर फर्स्ट वीक. आमी ऑलरेडी टेंटेटिवली डिपेंड्स अपॉन द प्रायम मिनिस्टर आमची ओपनिंग सेरेमनी खातीर डेटूय आमी ते पळयताले. बट आमी प्रिपरेशन जे सुरू केल्लें आसा ते 25 ऑक्टोबर टू 5 नोव्हेंबर ह्याच्या दरम्यान आमी केन्नाय ओपनिंग करतले आनी नॅशनल गेम्स जातली ह्या संदर्भान आमचो तसो प्रयत्न चालू आसा. त्या संदर्भान लागणारे प्रिपेर्डनेस त्यांची तयारी कशी आसपाक जाय. ओव्हर लेस आसतले, वेन्यूज आसतले, बाकीचे सगळे काही गोष्टी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट आसतलो, आमकां बाकीचे लॉजिस्टीक आसतले, हॉस्पिटॅलिटी आसतले, प्रोक्रुटमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स वीच इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट एज वी हॅव टू अप्रोच टू द एब्रॉड. बाकी सगळे ह्यो सगळे काही गोष्टीचेर चर्चा जाल्ले आसा. ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां काय जाल्ले आसात. आनी अत्यंत म्हत्वाचे विशय म्हणल्यारूच जे फेडरेशन्स जे आसात ते टेक्निकल टीम्स जे आसात ऑफिशियल जे आसात ते टेक्निकल टीम्स आनी ऑफिशियल्स गोंयान विदीन 15 days येवन ज्यो 39 जे डिसिप्लिन्स वेगळे वेगळे कॅटेगरी भितर आसात ताजे सगळ्यो 39 डिसिप्लिनाचे वेन्यूज आणि त्यांच्या बरोबर बैठक जातली आणि आमकां कितें करपाक जाय त्या संदर्भान एक ढोबळ प्लॅन तयार जातलो. बाय एप्रील मिड म्हणल्यार काही गोष्टी आमचे लोगोज, थीम सॉंग, देन द मास्कॉट डिझायनिंग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी लॉन्च करपाचो आमचो तसो विचार आसा. पण डेफिनेटली वी हॅव गियर्ड अप फॉर होस्टिंग द 32nd. आणि आमचो एक लगोरी पारंपारीक हो खेळ आसा आणि त्या संदर्भान गोंयान एक प्रपोज केल्लें आसा. आयओएच्या कोर्टान आमी तो घातिल्लो आसा. आणि अलॉंग विथ द स्क्वे मार्शल आर्ट हो जो प्रकार जो आसा तोय मेडल टॅलीन भितर तो इन्क्लूड करचो असो आग्रहाची भूमिका गोविंद गावडेन घेतली.
गोंयांतल्या दर एका गांवांत एक तरी टॅक्सी आसची आनी ह्या टॅक्सीचो मालक एक तरणाटो आसतलो अशा तरेची यंग इंटरप्रिन्युअर स्कीम लॉन्च करपाची आसा अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली. तशेंच गोंयांतल्या व्हडल्या उद्देग कंपनींनी गोंयकारांची नोकर भरती करची अशी मागणी मंत्र्यान ह्या वेळार उद्देजकांकडेन केली. Since I am the transport minister, I want to tell you, we are also moving that we have got electrical buses which saves the pollution, saves you from pollution. We are getting more electrical buses. And even I think that let the Honorable Chief Minister say, he has plans even to have mass transit, how to do it, whether you have a big government. Even taxi, there was a lot of opposition. Even it will help you in your industrial estates. We have promoted Goa Miles. We have promoted a Goa taxi app. It is high time we adopt technology in everything that we do. And I have introduced a new scheme which the Honorable Chief Minister will be launching shortly on 15th or 16th as per his availability. I am preparing the platform where young entrepreneur scheme in keeping in tune with Atmanirbhar Bharat, Goy, Swayambhu Goy, self-sufficient Goa. We are going to see that every village has one such taxi where a young fellow will come and say, I'm in the taxi business, I have one car, I'm on the app, you can call me. Industry can use them, have a shared taxi instead of only looking at the buses. In certain specific places, even if they are far off, if a taxi is shared with 5 passengers and if rates are low as is going to happen with Goa Miles or app-based taxi, it will be affordable. That is, and those are going to be with CNG operated taxis. So things are changing for the better. We are seized of it. While you are the captains of very big industry, I have one humble thing to request you. One is the employment. When I talk of employment, I have been representing to many big factories here. Of course, it's not that you can sort of take 100% what we recommend or what my colleagues recommend or Honorable Chief Minister recommend. But please see that you employ Goans. If you employ more Goans after training them, you don't have to give them accommodation or house to live in. That is your major investment. Otherwise, that is a major problem for us in other terms. What happens is people migrate, they go and squat on government land, they go and squat on Komandad land, and we are faced with the problem. This is going to lead to a social tensions in the future. That stage is coming, I can see it coming. So you also have a responsibility. When you want employees, when you want workers, it's your duty also to take care of them. As far as the housing is concerned, in whatever way government wants to help or you want help from the government, we are there to help you. Please ensure that more locals are taken in the long run. Please bear with me, it will help you. 2023 ते 24 शिक्षणीक वर्सा सावन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते बिगर सरकारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य संघटनेच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. शिक्षणांतल्यान बरी पिढी घडोवपाचे महत्वाचे काम शिक्षक करतात अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. This policy has been formulated through the discussion and deliberation and after obtaining the feedback from the various stakeholders. Friends, this is nothing less than a revolution in the making. A revolution that is about to transforming the entire country. While speaking about the education, our Prime Minister Narendra Modi ji has said, education does not mean the knowledge means gyan only. It is also contain a life within it. It is not an arrangement, it is a duty. It is not merely a means of livelihood. It is a precious treasure of the noble tradition of giving, bestowing. The aspects which impressed me the most of this policy is entirely student-centric. It provides the flexibility to choose their own place of learning. They will be able to exit in between and take a break, join back and continue further studies. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठाराचो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.